हांव फोंड्या 8 गेलो न्हय. लेट पावले तुम्ही. बहुत एनिवर्सरी आज भाऊसाहेबांची बर्थ एनिवर्सरी. हांव लेट पावना. सकाळी फुडें 8 आमी सगळे मोगो पक्षाचे कार्यकर्ते, जिल्हा पंचायत सदस्य आणि बाकीचे सगळे पंच, बांदोडा पंचायतीचे सरपंच, उपसरपंच, पंच सदस्य, आजी माजी सगळे मिळून फर्मागुडयेर 8 बरोबर आमी भाऊसाहेब बांदोडकराक आर्गांवतली हार घातलो आनी मागलें की बरे विचार आमकां दी, आमचे कडच्यान बरें काम करून घे आनी आमकां सदांच आशिर्वाद दी. मगो पक्ष 1963 स्थापन जालो आनी हांवें कालूच म्हटलां की सातत्यान विधानसभेत जर खंयचोय पक्ष आज पसून निवडून आयला तर तो मोगो पक्ष. आनी म्हाका अभिमान आसा ह्या मोगो पक्षाचो. 27 वर्सां आमदार म्हणून हांव कार्यरत आसा. मोगो पक्षान 1963 जी आपली घुडी रोवली ती आज पसून तशीच मुखार वचत गेल्या. मोगो पक्षान सबंद गोंय सुजलाम सुफलाम करपा खातीर प्रयत्न केले आनी ताचें नेतृत्व भाऊसाहेब बांदोडकरान केलें. आनी आज भाऊसाहेब बांदोडकर जे आसा ते प्रत्येक मनशाच्या काळजांत आसा. कारण ताणें जें काम सुजलाम सुफलामाचें केल्लें तें आज पर्यंत आयिल्ले प्रत्येक मुख्यमंत्री ते आज डॉक्टर प्रमोद सावंत पर्यंत कार्यरत आसा आनी काम करीत आसा. भाऊसाहेब बांदोडकरान काही लिडर तयार केले, तांणी मुख्यमंत्री पद म्हणून भोगयलें आनी त्या शिवाय समाजाचे लिडर तयार केले. आनी तातूंत प्रामुख्यान नांव घेवपा सारके लिडर म्हणजे प्रतापसिंग रावजी राणे जे 16 वर्सां वयर जवळ मुख्यमंत्री आशिल्ले. त्यानंतर आमचे दिवंगत माजी मुख्यमंत्री रवी नायक जाणें समाज प्रबोधन केलें आनी समाजा खातीर काम केलें. त्यानंतर आमचे प्रकाश वेळी पासून डॉक्टर काशनाथ जल्मी आसूं आनी आजचे फर्दीन रिबेरो सुद्दां आज जे आसा ते मोगो पक्षानूच दिल्ले. आनी इतलेंच न्हय, जे रमाकांत खाराव आसा ते सुद्दां लिडर मोगो पक्षान दिले. सो मोगो पक्ष हो लिडर निर्मिती करपी पक्ष आशिल्लो आनी बरे लिडीर प्रभुत्व दवरून काम करपी विधानसभेत जे कोण तयार जाले ते मोगो पक्षाच्या अंडर तयार जाले. मागीर तो आमचो मनोहर पर्रीकर सुद्दां आसूं, ताचें सगळें घर हे मोगो पक्षाचें दिसलें. ताचे पयलीं आमी सुद्दां जनसंघात आशिल्ले पूण मोगो पक्षासारके आशिल्ले आनी त्या खातीरूच म्हाका अभिमान आसा ह्या पक्षाचो आमदार म्हणून. आनी अशेंच ह्या पक्षांत आमी कार्यरत रावन हो पक्ष मुखार व्हरपा खातीर आमचो प्रयत्न आसतलो आनी तो आशिर्वाद आमकां भाऊसाहेब बांदोडकरान दिवं. समाधीचे काम अजून पेंडिंग आसा हे कालांतरान वर्स 1.5 वर्सान जावपाचें काम. थोडे काही गोष्टी लागून मुखार गेला. फुडल्या वर्सा पर्यंत मुख्यमंत्र्यान ऑलरेडी डिक्लेअर केला विधानसभेत की फुडल्या येवच्या आमच्या 12 मार्चपर्यंत हें काम कंप्लीट जातलें. तर मराठी शाळा ह्या मोगो पक्षानं स्थापन केल्या आणि त्या चांगल्या तरेने चालतात. आताची जी नवीन पिढी आहे त्यांना इंग्रजीविषयी प्रेम आहे आणि इंग्रजीविषयी प्रेम असल्या कारणाने ही नवीन पिढी आता इंग्रजीच्या वळणावर घेते. ते काय फक्त गोव्यापुरता प्रश्न मर्यादित नाही आहे. जिथं मराठी म्हणून महाराष्ट्रात आहे आणि कालच विधानसभेमध्ये जो प्रश्न आला की जवळजवळ साधारण वर्षाला 2000 शाळा तिथं बंद होतात. सो ह्याविषयी चर्चा ही प्रामुख्यानं राजकारण करून उपयोग नाही आहे. आपलं प्रेम या भाषेवर ज्यांचं आहे त्यांनी मनापासून प्रयत्न करायला पाहिजे आणि आपण जर त्याच्यावरती मनापासून प्रयत्न केला तर आपल्याला कठीण असं काही नाही. ज्या शक्य गोष्टी आहेत ते पुढे नेण्यासाठी प्रत्येकानं प्रयत्न केला तर ह्या शाळा टिकू शकतात असंच मला वाटतं. परत धन्यवाद. तुम्ही पळयतात गोंयकारपण, गोंयकारांचो गोंयकारा खातीर.